Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोंय सरकारान केशीचो आंकडो देंवला ते पळोवन कर्फ्यूचे ल्हव अनलॉकिंग सुरू केला. मात गोंयची पॉझिटिव्हिटी रेट अजूनय हुस्को करपाचीच. 1 जूनासावन आतां मेरेन 15 दिसांचो हो डाटा पळयात. 15 दिसांची सरासरी काडल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 15% आसा तस्सो दाखयता. फाटल्या 15 दिसांत 45,000 टेस्टिंग जाल्ले आनी 6,800 लोक पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. टेस्टिंगाचे आंकडे कमी जाल्यात. दर दिसाक सरासरी 3,000 ते 3,500 लोक टेस्टिंग करता. तातूंतले 500 लोक पॉझिटिव्ह मेळटा. फाटले 15 दीस मायज जाले 15% पॉझिटिव्हिटी रेट तशी आसा. अजूनय दर दिसा सरासरी 10 ते 12 दुयेंती कोविडान मरतात. फाटल्या 15 दिसांत 214 जाण कोविडान गेले. केशींचो आंकडो कमी जाल्ल्यान अनलॉकिंग सुरू जाला. लग्न सुवाळे सुरू, मार्केटां उक्ती. मात पॉझिटिव्हिटीचो हुस्को मेकळो जाल्लो ना. राष्ट्रीय पांवड्यार पॉझिटिव्हिटी 5% सकयल पावल्या. त्या मानान गोंयची 15% हुस्क्याचीच. आतां मेरेन गोंयांत 6,60,000 वयर डोस दिल्यात. मंगळारा 18,505 वाशिनां दिली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.